नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भारतान मुस्लीम आणि हिंदूंच्या लोकसंख्येविशीं एक म्हत्वाची गजाल उजवाडाक आयल्या. प्रधानमंत्र्यांच्या अर्थीक सल्लागारांच्या परिशदेच्या नियाळपत्रांत जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण भारतांत मुसलमानांच्या लोकसंख्येत वाड जाल्या जाल्यार हिंदूंचो आंकडो देंविल्ल्याचें उजवाडाक आयलां. देशांत 1950 ते 2015 मजगतीं 1950 ते 2015 मजगतीं मुसलमानांची लोकसंख्या 43.15% वाडल्या जाल्यार 1950 सालांत मुसलमानांचो लोकसंख्येंतलो वांटो 9.84% इतलो आशिल्लो. 2015 सावन मुसलमानांची लोकसंख्या वाडून 14.9% इतली जाल्या. हिंदूंची लोकसंख्या 7.82% इतली कमी जाल्या. हिंदूंची लोकसंख्या 84.68% वेल्यान देंवन 78.6% इतली जाल्या. हे विशीं आपली प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी मुसलमानांची वाडटी लोकसंख्या देशा खातीर घातक आसा अशें सांगलें. जिस रफ्तार से ये पॉपुलेशन बढ़ी है और कांग्रेस कह रही है कि हम संख्या के आधार के ऊपर भागीदारी देंगे रिजर्वेशन में, तो कांग्रेस किसका रिजर्वेशन काटेगी? इसका मतलब SC ST OBC का आरक्षण कटेगा क्योंकि संख्या बढ़ती चली जाएगी. और ये बात मैं इसलिए टेक्निकल आधार पर कह रहा हूं, कोई भी जाति हो उसमें संख्या सिर्फ जनसंख्या के आधार पर बढ़ सकती है, मगर यहां तो संख्या 3 आधार पर बढ़ेगी. जनसंख्या के द्वारा, और उसमें बहुविवाह की प्रथा है तो जनसंख्या अधिक होने की संभावना रहेगी. दूसरा धर्मांतरण और तीसरा घुसपैठ, क्योंकि आप जाति बदल नहीं सकते, जाति अंतरण नहीं कर सकते, धर्मांतरण कर सकते हैं. इसलिए और ये तीनों चीजों पे ये इंडी गठबंधन के लोग उनका समर्थन करते हैं. तो मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं कांग्रेस इंडी गठबंधन से, आप इस चीज से उठे हुए विकराल सवाल का जवाब दीजिए कि आप संख्या के आधार पे जब आपके नेता कहते हैं पूरा का पूरा आरक्षण देंगे, तो पूरा का पूरा में से किसका पूरा काटेंगे? SC ST OBC का ही काटेंगे. सध्याची वेंचणूक ही मोदी सरकाराची उदरगत हमी आणि राहुल गांधी हांची आणि तांच्या कुटुंबाच्या हिताची हमी हाचे मदीं ही वेंचणूक आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळें. तेलंगणात वेंचणूक रॅलीक संबोधीत करतना भाजपाक संद दिवपाचें आवाहन तांणी केलें. 5 वर्सां सत्तेत आशिल्ल्या काँग्रेस सरकारान राज्याक ATM केला असो आरोप मंत्री अमित शाह हांणी केलो. MIM BRS आणि काँग्रेस राज्यांत तुष्टीकरणाचें राजकारण करता अशें तांणी सांगलें. मजगतीं काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आयज नरसापूर आनी सरूरनगर हांगा रॅली करतले. ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है. ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है. ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है. काँग्रेस फुडारी सॅम पित्रोदा हांच्या विवादीत वक्तव्या खातीर राजकीय मळार वातावरण तापलां. IIT आनी IIM सारकिल्या संस्थांक आरक्षण जाल्यार थंय परिस्थिती बिगडटली अशें विवादीत वक्तव्य केल्ल्यान तांचेर बरीच टिका जाता. तांणी भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत रावपी लोकांची रंगभेदावरी तुलना केल्ल्यान तांचेर राजकीय पक्षांनी निंदा केल्या. भाजपाचे फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी राहुल गांधी आनी सॅम पित्रोदा हांची विचारसरणी एकसारकी आशिल्ल्याचें सांगलें. सैम पित्रोदा और राहुल गांधी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, अब सबको पता चल गया है. देश को कमज़ोर करने के लिए कभी अमेरिका का इनहेरिटेंस टैक्स को यहाँ लागू करने का बात करते हैं, कभी सारा भारत का रिसोर्सेस को मुसलमानों को हैंड ओवर करने का बात करते हैं, फिर जाति के नाम से पूरा देश को बांटने का काम करते हैं. अब फिर राहुल गांधी का जो एडवाइज़र हैं सैम पित्रोदा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चाइनीज़ जैसे हैं, साउथ इंडियन लोग तो अफ्रीकन जैसे हैं. इस तरह का जो बयानबाजी है इसको आप लाइटली नहीं लेना चाहिए. और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का बाकी नेता कुछ भी कह लें और इस जो वक्ता है इससे अपने आप को किनारे कर ले, वो बच नहीं पाएगा. क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का सोच और सैम पित्रोदा का सोच, यही कांग्रेस पार्टी है. दक्षिण गोंयांत खण वाठारांत 60% मतदानात वाड जाल्या तशेंच साश्ट म्हालांत 12% वाड जाल्या. दुसरे वटेन भाजपाचो बालेकिल्लो आशिल्ल्या मडकय आनी शिरोडा मतदारसंघांत मतदान 3% उणें जालां. हाचोच अर्थ
गोंयकारांनी आपलो कौल काँग्रेसीक दिला ते खातीर गोंयांत काँग्रेस उमेदवार दोनूय सुवातांचेर व्हड मताधिक्यान जैतिवंत जातले असो विश्वास काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी उक्तायलो. ह्या वेळार आम आदमी पक्षाचे गोंय संयोजक अमित पालेकार, इंडी गठबंधनाचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, आमदार कार्लोस फेरेरा, गोवा फॉरवर्डाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे फुडारी जोझे फिलिप डिसोजा हाजीर आशिल्ले. आमचे एक्सपेक्टेड फुटफॉल जी आशिल्ली पर्संटेज ती म्हाका दिसता अचीव जाली आनी आतां खात्रेन सांगपाक शकता की दोनूय सिटां उत्तर गोंयची तशेंच दक्षिण गोंयचे हे गोंयकार ह्या इंडिया आघाडीक जिखून हाडटले. की आज गोंयचे हित, गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचे कल्चर, गोंयचे हेरिटेज वाचोवपाक जी संघटना ही अलायन्स जे जाले, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय आयल्यो ह्या BJPक हरोवपाक. सो हे इंडिया अलायन्स हे फॉरएवर तशेंच उरतले. हे गोंय राज्य वाचोवपाक, देश वाचोवपाक हे कार्य आमी मुखार व्हरतले. ज्या मतदारसंघान BJP स्ट्रॉंग आशिल्ली त्या मतदारसंघांनी 5% वोट शेअर देंवला, कित्याक थंय BJPचो वोटर भायर सरूं ना. आनी हे जे मायनींग इफेक्टेड जे मतदारसंघ आशिल्ले ते जे पळय आज भायर सरल्या, कित्याक सेगीत 10 वर्सां जाली देशाचो प्रधानमंत्री ह्या राज्याचे जितले 3 मुख्यमंत्री जाले ते एव्हरी इलेक्शनाक गोंयकारांक फटयता. गोंयांत 7 मे दिसा जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेत 76.6% मतदान जाल्ल्याची माहिती गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी दिली. दक्षिण गोंयांत 74.47% जाल्यार उत्तर गोंयांत 77.69% इतलें मतदान जाल्ल्याची माहिती तांणी दिली. 2019 वर्सांत 75% मतदान जाल्ल्याची नोंद आसा अशें तांणी सांगलें. मतदाना दिसा 19 कागाळी नोंद जाल्ल्याची माहिती तांणी दिली. हातूंत 1 कागाळ उमेदवारां आड आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. Goa has a mark of 76.06%. This is a total highest percentage reported in the parliamentary election system. In North Goa, the polling percentage was 77.69, and whereas in South Goa it is 74.47. So in our total Goa state average polling percentage is 76.06%. It is not included the postal ballot data and the home voting data. It may be little bit more when we will add all those figures in this exact data here. Total complaints which we received yesterday, 19 cases, and in all such cases where we have these complaints on the poll day, we ask for a factual report immediately. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत पंजाब किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांचे मदीं धर्मशाला स्टेडियमाचेर आयज सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. दोनूय पंगडांनी आतां मेरेन 4 सामने जिखल्यात. हाचे पयलीं जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्साक चेन्नई सुपर किंग्स पंगडा कडल्यान हार खावची पडली. आतां पंजाब किंग्स जिखपाचे तयारेंत आसा, जाल्यार रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू 3 सामने जिखून आतां मुखार लेगीत जैतिवंत जावपाची तयारी दवरल्या. आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.